नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक। आता पळोवया कांय वेंचीक खबरो। गोंया खातीर नवो मुख्यमंत्री नेमचो आनी अर्थसंकल्प संमत करपाक विधानसभेचें अधिवेशन बेगीन आफोवचें काँग्रेसीन परत एकदां राज्यपालाकडेन मागलां। तशेंच मुख्यमंत्री अमेरिकेक आशिल्ल्यान गोंयचें पुराय सरकार धरलां असोय आरोप काँग्रेसीन केला। एका म्हयन्या भितर काँग्रेसीन राज्यपालाक बरयल्लें हें दुसरें पत्र। पयलें पत्र आदलो काँग्रेस अध्यक्ष शांताराम नायकान शिष्टमंडळाक व्हरोन 16 एप्रिलाक तिका दिल्लें। आतां हें दुसरें पत्र नव्यान अध्यक्ष जाल्लो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान बरयलां। फाटले 2.5 म्हयने जाले मुख्यमंत्री पर्रीकार अमेरिकेंतल्या हॉस्पिटलांत आसा, ताका लागून ही परिस्थिती निर्माण जाल्या। पूण जेन्ना एक पार्टीचो अध्यक्ष आमदारां बरोबर वयता आनी एक मेमोरेंडम सबमीट करता, 24 दीस जातात तरी पूण राज्यपालाक सादें तेजें उत्तर दिवपाक जमना। ह्या संदर्भांत हांवें आयज परत एक पत्र बरयलां। आयज 2.5 म्हयने जाले गव्हर्नराक एडवायज करपाक हें ना। आनीक आर्टिकल 163 हें वायोलेट जाल्लें आसा गोंयांक, आनी तें अपहोल्ड करप हो गव्हर्नराची अधिकार आनी तेजी ती ड्युटी। गोंयची जी इकॉनॉमी आसा ती कॉलॅप्स जाल्ली आसा, गोंयचो लॉ एंड ऑर्डर काबार जाल्लो आसा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉलॅप्स जाल्लें आसा, डेव्हलपमेंट वर्क्स स्टँड स्टील जाल्ले आसात। हेजे सगळ्यांची तेजेर आमी नजरे मुखार हाडलां आनी तेजे कडेन आमी 3 मागणी दवरलेली आसात आनी तेणी तांकां डायरेक्ट करपाक जाय की तुमचो जो पयलींचो लिडर आशिल्लो तो ड्युटी परफॉर्म करपाक शकना, तेजे हेल्थ ताका साथ दिना, त्या कारणान दुसरो लिडर तुमी इमिजिएटली अपॉयंट करपाक जाय। दुसरो जी असेंब्ली आमचो मुख्यमंत्री बरो ना जाला म्हणून ती कॉल ऑफ केल्ली, ती असेंब्ली परत रिकन्वेन करपाची आमी मागणी गव्हर्नरा कडेन केल्ली आसा, कारण बजट जे पेंडींग आसा ते पास करपाची गरज आसा। आनी तिसरो मुद्दो आमी डिमांड केला की आमचे आदले अध्यक्ष बाब शांताराम नायक हांणी जे मुद्दे रेज केल्ले लिगलिटीचे आनी गोंयच्या इश्यूचे, सो तेजेर ताबडतोब तेणे रिप्लाय दिवचो। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार संदीप पिळगांवकर। राज्यात बुधवारा 2 उपास उपोशणां जालीं। एक उपोशण राजधानी पणजे शारांत जालें। कळंगूट पिळयेचे विरोधक आझाद मैदानार जमिल्ले, तर दुसरें उपोशण जालें वास्को शारांत। आपल्या मागण्या खातीर रेल्वेचे कामगार उपासार गेल्ले। कळंगूट पिळये रद्द करची, तशेंच नगर नियोजन कायद्याच्या 73 आनी 74 कलमांत केल्ली दुरुस्ती चालीक लावची अशी कळंगूट वाठारांतल्या थळाव्यांनी मागणी केल्या। 13 तारखे पयलीं नगर नियोजन मंत्र्यान लेखी उतर दिलें ना जाल्यार मुखावेलो विचार करतले अशें ते शिटकायता। जे भाशेन आमी प्लॅन केला ते भाशेन आमी आतां हंगर स्ट्रायकाक येयल्या। हो हंगर स्ट्रायक जो आसा आमी 13 तारीख पासून व्हरतले। 13 तारखे तर आमकां तो तेज्या पयलीं पासून तो तर आमकां आश्वासन दिता, बरोवन आश्वासन दिता की तो पिडयेक काडपाची जे प्रोसेस आसा ते ताणें सुरू करचें। 13 तारखेर पासून तो तर करिना जाल्यार 13 तारखेर सावन आमी इंटेन्स हंगर स्ट्रायक करतले आनी आमी फाटीं कशेंच घेवचे ना। रेल्वे कामगाराच्यो साबार मागण्यो बऱ्याच तेंपासावन पडून आसा। तातूंत पगार वाड, पेन्शन, सुरक्षा अशे विशय आसात। मागण्यो पुराय करिना जाल्यार दिल्लीक जंतर मंतर मैदानार मोठे आंदोलन करतले अशें ते कामगार शिटकायता। बहुत तकलीफ में चल रहे हैं हम लोग। क्या है, हमारे को कोई सेफ्टी नहीं है। हम लोग रिटायर्ड होने के बाद में हमारे को पेंशन भी नहीं है। हम लोग नए लिए 2004 के बाद में हम लोग नया अपार्टमेंट हुआ है। इससे पहले के लोगों को पेंशन मिलता था। न्यू पेंशन स्कीम रद्द करके पुराना पेंशन स्कीम लाने के लिए हम लोग को डिमांड करने के लिए बैठा है। हमारा अचीवमेंट्स और हमारा डिमांड्स बहुत है। अभी 1 वे ट्रांसफ़र के लिए राजस्थान से है, गुजरात से है, बिहार से है, वो लोगों को जाने के लिए रूट नहीं मिल रहा है। 1 वे ट्रांसफ़र, ये एक्शन लेना जल्द से जल्द। अब इससे हल नहीं होता है मसला तो हम लोग जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे, जंतर मंतर तक जाएंगे। हमारे बड़े बड़े सेक्रेटरी लोग हैं, हमारे पीछे हमारे नेता लोग हैं, वो नेता लोग के पीछे हम जाएंगे। हमारे मांगे किसी भी तरह में पूरी करके रहेंगे। Only a peaceful hunger strike and they won't disturb any activities of the station working and no train service will be affected or no inconvenience will be caused to the passengers. पणजेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार इर्शाद शेख
आणि वास्कोसान खबराकार हिरू महाले. कुडचडीच्या बसवराज खुनाचे पुरावे पुलिसांक सापडल्या. कुडीचे कुडके भरिल्ल्यो 3 पोतयो पुलिसांच्या हाताक लागल्या. अनमोड घाट वाठारांतल्या जंगलात ह्यो पोतयो दुबावितांनी भिरकायल्ल्यो. सुमार 1 म्हयन्या पयलीं हो खून मयताचे बायलेनूच केल्लो. मुखेल आरोपी कल्पना वार्की सयत हेर 3 आरोपींक पुलिसांनी अटक केल्या. उपरांत 7 दिसांची कस्टडी घेवन मुखावेलो तपास सुरू केला. दुबावितांनी सांगिल्ल्या प्रमाण पुलिसांनी अनमोड जंगलात सोद घेवन कुडीचे कुडके भरून उडयल्ल्यो 3 पोतयो ताब्यात घेतल्या. अधिक माहिती पुलीस निरीक्षक रवींद्र देसायान दिल्या. आज सकाळी 3 मेल एक्यूज आणि एक फिमेल एक्यूज कल्पना तांकां आमी ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास केपें गोंया रिमांडा प्रोड्यूस करून 7 दीस रिमांड घेतला मर्डर केस. तांची फॅमिलीक आमी कॉन्टॅक्ट केला. ते फॅमिली येना फुडें आमी ती पोस्टमॉर्टम करतले. मोटीव कितें जालां? मोटीव कित्याक लागून मर्डर केलें? ती मर्डर करपाचें कारण तेजे बसून ताका 50,000 हाडून दिल्ले. कल्पना हाडून दिल्ले. तो परतो सोरोपीन येवन तेजे कडेन मागूं लागलो. तेतून भितर तेंचे आर्ग्युमेंट जाले. पयलीसान तेंचे एकामेका फुडें पटनासलें. पयलीसान तेंची घराक झगडी जाताली आनी तेतूंतल्यान ती एनिमिटी वाडली आनी तेतून ते झगड्या भितर तेंची मर्डर जावपाचें कारण. ह्या खुनाक वाचा फुटपाक थळावी उषा देईकरान मुखेल भूमिका निभायल्या. मर्डर जाल्या तर मर्डर अमके मनशान केला सगळे डिटेल्स ताणें सांगलें. हांवें ताका म्हणलें तुमी जर मर्डर तुमी जर एक्सपोज करता जाल्यार हांव तुमकां हेल्प करता, तुमकां पुलीस स्टेशनार व्हरता. ती म्हणपाली येता. तिजो घोव नासले कारणान आमी येयली. इमिजिएटली आमी पुलिशेक म्हागे हजबंडान साहेबाक PI रवींद्र देसायाक फोन केलो. थळावो आमदार निलेश काब्राल म्हणटा अश्यो घडणुको कमी जावपाक समाज प्रबोधनाची भोव गरज आसा. पण इतलो वेल प्लॅन्ड मर्डर तेणी केल्लें आसा आनी हांव कुडचड्या पुलीस स्टेशनार शाबास केला. तेणी रोखडे ताका क्लू मेळून तेणी रोखडे ते फॉर्मेलिटी केली अरेस्ट करपाची आनी तेणी सगळ्यांक अरेस्ट केल्लें आसा. आज म्हाका दिसता ते बॉडी रिट्रायव करपाक वयता. कुडचड्यासान आमचो खबराकार प्रहर सावर्डेकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. 15 मे उपरांत राज्यांतले रस्ते खणप ना. रस्त्या कुशीक आशिल्लीं झाडां बेणप. दर मालात कंट्रोल रूम तयारेन दवरप. पावशी रोगा विशीं लोकां मदीं जागृताय करप. अशे साबार निर्णय आपतकालीन वेवस्थापन अधिकारिणीचे राज्यस्तरीय बसकेन घेतले. ही बसका बुधवारा पर्वरी सचिवालयात जाली. साबार सरकारी अधिकारी बसकेक हजर आसले. पावशी दिसांनी साबार निसर्गीक संकश्टां येता. तांचेर मात करपाचे उपाय तयारेन दवरपाक संबंदीत अधिकारिणीक हे वेळार आदेश दिल्या. बसकेचें येजमानपण मंत्री रोहन खंवटेन केलें. Setting up of a control room at the department collectorates, Mamlatdar offices and secretariat, wherever the shortfalls were, I think by May end they have committed that these particular things will be in place. Already control rooms are there and in the north and the south, पूण ते खंय इंटिग्रेट करपाक जाय नाल्यार बाकीचे एडिशनल जाय जाल्यार करपाक मे एंड पर्यंत टायम घेतिल्लो आसा. पब्लिकेशन ऑफ टेलिफोन डिरेक्टरीज एट द कलेक्टरेट लेवल, ensuring the departments who are responsible to whether it is electricity department, whether it is PWD department, whether it is the health department, whether it is the role of the panchayats, these are every year discussed, but we have taken some more initiatives this year so that they start implementing this in toto. पर्वरेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार श्याम च्यारी. लोकांक नाक जाल्यार NOC फाटी घेता. मुगे मिस्टेक जाली. कुंकळीच्या नगराध्यक्षान आक्रमक नागरिकां मुखार दिमी मारली. प्रदूषण करपी फॅक्टरीक मान्यता दिवप ना असो थाराव पालिकेन घेतला. तरी नगराध्यक्षान भायल्या भायर एके फॅक्टरीक परवानगी दिल्ली. कुंकळी उद्देगीक वसणुकेत प्रदूषण करपी कारखाने आनीक हाडप ना असो थाराव पालिकेन बऱ्याच तेंपा आदीं मानून घेतला. तरी पूण दुर्गंधी करपी एके फॅक्टरीक नगराध्यक्षान गुपचूप ना हरकत दाखलो दिलो. ही गजाल वाऱ्यार पडली आनी चाळवल्ले थळावे नगराध्यक्षाच्या कॅबिनांत घुसले. लोकांनी प्रश्नांचे फारार फार पेटयले. मदींच कोणे तरी तांतीं शेवटिलें. म्युनिसिपालिटी सारकी चलना म्हणून सगळ्या कडेन करप्शन आनी सगळ्या नांव पिड्यार जालो आसा. आनी आयज राती म्हाका आमगे वायस चेअरपर्सन सुशांक हांव प्रेज कोता कित्याक तेणें म्हाका पयलीं फोन केलो अशें इश्यू केलो म्हूण लायसन्स दिलो म्हूण
पळय लायसन्स ते फिश मील घालपाक तेणें दिलो म्हण NOC म्युनिसिपालिटी. हांव कितें म्हणटा एटलिस्ट चेअरपर्सनान तेणें मेंबराक तेणें विचारपाचें कावन्सिलराक मिटींग घेवन ही दिवपाची काय ना दिवपाक तो आमगे सॉरी आमगे सुशें तो म्हणटा आपलें खबर ना. 4 एप्रिलाक 2017 रविता चेअरपर्सन आशिल्ले तेन्ना आमी 7 कावन्सिलरान मेजॉरिटी कावन्सिलरान रेजोल्युशन केलें की कोणाकय प्लॉटाक फिश मिलाचें परमिशन दिवची न्हू म्हणून आनी तें परमिशन आमी इन्वेस्टमेंट बोर्डाक धाडलें मेजॉरिटी कावन्सिलरान पास करून. आनी सडनली जेन्ना आज सोशल मिडियाचेर जेन्ना पळय हें एपियर जालें तेन्ना हांव सरप्रायज जालो की हें कितें चल्लां म्हणून. म्हळ्यार हितून कितें बरें व्हडलें देवाण घेवाण आसा आनी हें मोटी फ्रॉड आसा. आनी हें मोटी फ्रॉड जें पळय जालां हे कुंकळ्ळेच्या म्युनिसिपालिटीचो एक काळ्या इतिहासाक नांव बरोवपा सारकी फ्रॉड जाला. नागरिकां सयत कांय नगरसेवकांचो रुद्रावतार पळोवन नगराध्यक्ष घामेली दिल्ली NOC फाटीं घेता अशें उतर तिणें लोकांक दिलां. म्हाका कोणें दोग तीन जाण मिसगायड केलें म्हाका एक बेगी तूं घे म्हळ्यार हांवें घेयलें. आतां ती मुगे तो लोकांक नाका त्या वाडा कोणाकूय लोकांक नाका ती हांव प्रयोग करतां. मुगे इतलें सांगपाचें मुगे एक मिस्टेक जाली आनी मुगे लोकांक नाका मुगे एक सांगपा लागलें हांव प्रयोग करतां. कुंकळ्ळेसान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. दिवचल पुलिशेन सुमार 5 किलो गांजा जप्त केला. बाजारात ताचें मोल 5 लाखा वयर जाता. ह्या प्रकरणात अजय कुमार गौतम साहनी ह्या तरणाट्याक अटक केल्या. तो मूळ बिहाराचो पूण सध्या दिवचल वाठारांत रावतालो. गांजाचो वेव्हार दिवचलीत जावपा आसा अशी खबर पुलिशेक खबऱ्या कडल्यान मेळ्ळी. पुलिसांनी पाळत दवरून धाड घाली आनी हें घबाड हाताक लागलें. कागाळ नोंद करून मुखावेलो तपास करता अशें पुलीस निरीक्षक संजय दळवीन सांगलें. पर्सन नेम्ड Ajay Kumar, son of Gautam Sahani, was apprehended and in his possession the ganja weighing 5.1 kg worth ₹5.1 lakh was seized. Presently he is under arrest. दिवचलेसान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. म्युटेशन पार्टिशन कन्वर्शन ह्यो प्रक्रिया सुटसुटीत केल्या. बारीक भूखंडाक राना खात्याची परवानगी टाळपाचो विचार चलता. तशेंच आपले सुवातींतलीं बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाक आनीक वेळ दितले. महसूल मंत्री रोहन खंवटेन माहिती दिल्या. सामान्य मनशाक थाकाय दिवपाक भूखंडा विशींची प्रक्रिया सरकारान सोपी केल्या. म्युटेशन पार्टिशन ह्यो प्रक्रिया चडांत चड 90 दिसां भितर जातल्यो. हे विशीं संबंदीत अधिकाऱ्यांक रोखडेच प्रशिक्षण दितले अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या. 3 subjects were discussed. One issue was on partition. आमी म्युटेशन ऑलरेडी ऑनलायन केलें. म्युटेशन आमी ऑलरेडी 90 डेजा भितर केलें. in right to time bound services and simplification of procedures. We have implemented that in toto so that ease of doing business and mutation case has to inward जाली की 90 डेजा भितर भायर येवंक जाय आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता सरकारान एक बरें काम केलां सर्वसामान्य मनशा कडेन पावपाक. दुसरी केस जाताली मागीर पार्टिशनाची. पार्टिशनान जवळ जवळ जानेवारीन there was a gazette notification which was issued where earlier when the partition plot was there, if he had taken a 500 square meter as a plot out of a overall holding of say 70 plots, जाल्यार सगळ्यांक नोटीस वताली as per form 1 and 14 or whatever. आमी केली की it will be only for adjoining boundaries म्हणून. Third part which is very important is regularization of illegal structures. Regularization of illegal structure जानेवारीन जवळ जवळ बंद जालें. एप्लिकेशन जी आमी घेतली ती एप्लिकेशन्स we said that we will be ensuring that all this scrutiny takes place. पूण तेन्नाच फीडबॅक येवंक लागलो की आमच्यो फायली इलेक्शन टायम आशिल्लो आमकां दिवंक मेळना म्हणून. असेंब्लीन हो विशय खूब जाणांनी आमदारांनी घेतलो आनी ताज्या खातीर चीफ मिनिस्टरान म्हणलें की हांकां आनी 30 days दिवपाचें आमी थारावया म्हणून. ताज्या खातीर the ordinance which need to be moved, I think that ordinance will be coming in any time. एकदा ती आयली की 30 दीस मेळटले for people to apply for regularizing their structures in private land. परवरेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार श्याम च्यारी. वास्को शहरात साबार वाहनां रस्त्या कुशीची सुवात वर्सांची वर्सां आडून बसल्या. थळावी पालिका ह्या वाहन धनियांचेर कारवाय करपाक सोदता.
पूण येरादारी खातें सहकार्य करिना. 2-3 पालिकेन मागल्यारूय खातें दनयाचो पत्तोच सांगना. वास्को शारांत बरेच कडेन रस्त्या कुशीक बरीच वाहनां धूळ खायत पडल्या. 1-2 म्हयने न्हय तर वर्सांची वर्सां. ह्या वाहनां मदीं चारचाकी वाहनांचो आंकडो मोठो. कांय वाहनां तर आनीक उपयोग जावपाची परिस्थितीत ना. ती सरळ स्क्रॅपाक दिवपाची. शारांत अशीं वाहनां 100 वयर आसात अशें एक थळावो संदेश मेस्ता सांगता. सांगपाक गेल्यार जायते गाडये हांगा आसा ते पार्क करून दवरले आसा, अनयूज केल्ले आसा ते हाडून दवरतात आनी कितची वर्सां जालीं हांगाच आसा. आनी जायते जाग्यार पयल्लें आसा कितें म्हाका दिसता हार्डली म्हाका दिसता एक 100 वयर तरी गाडयो अशीच आसा वास्कोन जे थंयच पार्क केल्ले आसा ते खाडत ना कोण. एग्जाम्पल हांव दिता काशी डेरीचे फुडसून 3-4 गाडये पार्क केल्ले आसा ते खाडपाचे मेन. थंय लोक कितके लोकांक पार्क करपाक गाडी मेळना. आमचे म्युन्सिपाल्टीचे ऑपोजीट थंय मेळना गाडी पार्क करपाक. जायते जाग्यार अशी खूब हे आसा. हांव म्हणटा कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा पळय तेजेर एक डिमांड करता आसता तुमी तेजेर कितें तरी एक्शन घेवपाचें. पालिकेन ह्या वाहन दनयाचेर कारवाय करपाची मोहीम हातांत घेतल्या पूण येरादारी खातें दनयांचो पत्तो दिना. सुमार 50 वाहनां अशीं रस्त्यांत आसा अशें पालिका मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडीस सांगता. We have already taken the initiative to lift the abandoned vehicles. हाच्या पयलीं आमी एक स्टाफा वरवीं आमी सर्वे केल्ली and we have found 48 abandoned vehicles. And after the survey, I had forwarded this letter to the Eastern Directorate Transport Vasco to submit with the names of and addresses of the parties. We have got the vehicles and we have got the locations also where they are parked. But आमचे कडेन तेंचे register owner कोण आसा ना. So for to remove that, I have to issue notice to those parties. So a process चालू आसा. आमी 3 पार्टी आमी फर्स्ट टाइम लेटर आनी 2 रिमांडर धाडले एस्टंट डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट. आयज पासून तेंचे आमकां रिप्लाय येना. सो तेका लागून ते काम उरता. वास्को सावन आमचो खबराकार हिरू महाले. देशात सायबर क्रायमाचो आंकडो दिसान दीस वाडत चल्ला. भुरगीं आनी तरणाटीच न्हय तर बायलां लेगीत ह्या प्रकरणांनी फसता. देखून ह्या धोक्याची जाणीव ल्हानपणानूच जावची. शाळांनी ते खातीर हे विशीं शिबिरां घडोवन हाडची अशी मागणी सवेरा संघटनेन केल्या. पणजे पत्रकार परिशदेंतल्यान सवेरा संघटनेची मुखेली तारा केरकार उलयताली. सायबर क्रायमाक आळाबंद हाडपाक अरब राष्ट्रांनी कांय ॲपाचेर बंदी आसा. आमच्या देशांत ह्या ॲपांनी बऱ्याच जाणांची जीण पिड्ड्यार केल्या. देखून भुरग्यां मदीं हे विशीं जागृती जावपाक जाय अशें केरकार मागता. आमी सांगला डायरेक्टराक की आमकां हे प्रत्येक स्कुलान एड्साची ज्या प्रमाणे माहिती दिल्ली आसा भुरग्यांक तशीच ह्या हेजी सुद्दां नॉलेज दिवंक जाय. तुमकां सांगता अरब कंट्री जी आसा त्या कंट्रीन हो जो वेबसायट आसा न्हू तो कंप्लीट काडलेलो आसा आनी क्रायम म्हणटा तो थंयसर खूब कमी जाता. आनी आमच्या गोंयान तरी क्रायम कमी आसा. आवटसायडर म्हणजे हिंदुस्तानानूच आमच्या भारत देशान कितले तरी क्रायम जाता. रेपी कितले तरी जाता. हे वॉट्सॅपाचेर नाका जाली पिक्चरां पळयता हे पळयता. आमचो डिमांड आसा प्रत्येक स्कुलांनी प्रत्येक पेरेंट्स अँड टीचर एसोसिएशन जे आसा तेंच्यांनी सुद्दां भुरग्यांक हो क्लासीस दिवचो असो म्हणून डिमांड करपाक जाय. पणजे सावन आमचो व्हिडिओ खबराकार इर्शाद शेख. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.